सांताक्रूज, मिरचे आणि चिमला या वाठारांत कायदेशीरपणान 44,500 लोकसंख्या आसा आणि ह्या वाठारांनी कितल्योश्योच गुन्यांवकारी घडणुको घडटात। पुलीस स्टेशन 14 मीटर पयस आशिल्ल्या कारणान लोकांक तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। देखून सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशन बांदचें हे विशीं आमी आमदारांक आनी निवेदनपत्र सादर केलां। सांताक्रूज वाठारांत पुलीस स्टेशनाचो हो प्रश्न येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडचो अशी मागणी सांताक्रूज पंचायतीन केला। मिरचे आणि चिमला धरून 44,500 पॉप्युलेशन हा लीगल पॉप्युलेशन आणि इलिगल जे पॉप्युलेशन हा म्हणजे ते भाड्यानी रावता ते इक्वल नंबर आसतले। आता जे हा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन जे आहा दे आर केटरिंग अराउंड 1,15,000 पीपल अराउंड 11 विलेजेस त्यांच्या अंडर आसा। ओके आणि तेंकोडे आणि आमकां जे सांताक्रूज, चिमला आणि मिरचे जे आहा इट इज अ मेन एरिया वेर लॉट ऑफ क्राइम्स ऑकर। इट इज नॉट माय, इट इज द रिपोर्ट ऑफ द DGP। ओके तो आम्ही हो जो इशू आहा तो घेतलेलो आम्ही मेयान घेतलेलो। आय वॉज नॉट इलेक्टेड, हांव इलेक्ट जावन आसलो तेन्ना हो इशू घेतलेलो आम्ही। हो इशू घेवन आम्ही ते फॉलो अप केले DGP कडेन सारके आनी ताका सांगलें। हांव DGPकूच देव बरें करूं म्हणटा की इमिजिएटली ताणें 2-3 म्हयन्यांनी हो न्यू प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन मांडला। आतां हांवें लास्ट टायम आतां म्हाजे हेजेर एप्लिकेशनाचेर RTI घालून हांवें सगळे डॉक्युमेंट काडल्या। हेजेर फूल डिटेल रिपोर्ट आहा तो आमकां पुलीस स्टेशन कित्याक जाय, कितल्यो क्रायम जाले लास्ट 3 वर्सांनी, कितें जालां सगळें आहा हेजेर। सो आतां कितें आमी जे म्हाज्या पावरान आमचे कॅपेसिटीन कितें आसलें तें आमी केलें। आतां दीस इज इन द गव्हर्मेंट हँड आनी आमचो MLA BJPन आहा सद्याक। तो आमकां होप आहा की हें BJPन आहा म्हणून पुलीस स्टेशन हाडूंक जाय हिंगा तेणें आनी आमकां गरजेचें हिंगा। आतां हिंगा हाडून पेंजीम ट्रॅफिक सेल घातला। ट्रॅफिक सेलाची गरज आहा, पेंजीम आहा। आतां आमकां कितलो लोक पंचायतीन सोदूंक येता पुलीस स्टेशनाक लागून की गाडयो पणजे दोत्ता हिंगा लोकांक हिंगा येवचें पडटा। दीस इज नॉट फेअर। द पेंजीम पुलीस स्टेशन ऑफ दीस ट्रॅफिक शूड बी इन पेंजीम एंड इट शूड बी इमिजिएटली नाव सिन्स आतां आमी हो मेमोरंडम दिला MLA की आतां असेंब्ली या थोडा तारीख असेंब्लीन हो टॉपिक काडचो ताणें।